राज्यात बेकायदेशीर शस्त्रांचा वापर वाढत असल्यान कायदो आणि सुव्यवस्थेचेर गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात। स्थलांतरित कामगारांच्या माध्यमांतल्यान देशी कट्टा सारकिल्या घातक शस्त्रांची पुरवण आणि ताचे खातीर स्थापन केल्ल्या गुप्त तस्करी साखळीविशीं धक्को दिवपी म्हायती उजवाडाक येवपाक लागल्या। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी उत्तर प्रदेश, बिहार, अस्तंत बंगाल आणि कर्नाटकांतल्यान शस्त्रांची तस्करी सुरू आसा अशें तपास यंत्रणेचें म्हणणें आसा। हे फाटभुंयेर गुन्यांवकारी गटांचे डेथ पॅकेज, जाळे आणि वाढत वचपी शस्त्रांची साखळी पुलिसांक व्हड आव्हान दिता। पळयात। राज्यात शांतताय आणि कायदो सुव्यवस्था कोसळत आसा, तशेंच गुन्यांवकारी घडणुकांनी भर पडत आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना। खास करून देशी कट्टा सारख्या बेकायदेशीर शस्त्रांचो वापर वाडत आशिल्ल्यान पुलीस वेवस्थेक नवें आव्हान निर्माण जाला। सुत्रांनी दिले म्हायती प्रमाण राज्यातल्या शिमेवयल्या वाठारांतल्यान तशेंच उत्तर प्रदेश, बिहार, अस्तंत बंगाल आणि कर्नाटकांतल्या कांय वाठारांतल्यान शस्त्रांची तस्करी सुरू आसा। पर्यटन आणि रोजगाराच्या नावान गोंयांत येवपी कांय जाणांक शस्त्रां पुरवण साखळीत कुरियर म्हणून वापरतात अशेंय उक्ताडार आयला। गुन्यांवकारी गटांनी हे खातीर वेगवेगळे आणि गुप्त जाळे तयार केल्यात आणि गुन्यांवकारी जगात ह्या वेव्हाराक डेथ पॅकेज अशें म्हणटात अशें कळटा। हे वेवस्थेक लागून राज्यातले गुन्यांव चड संघटीत आणि धोक्याचे जावपाक लागल्यात। दुसरे वाटेन पयलीं एकठांय केल्ल्या हजारांनी शस्त्रां मदली जायतीं शस्त्रां पोरणी आणि वापरूंक नाशिल्लीं, पूण पोरणी बंदूक अजूनय घरांनी पडून आसात अशें चौकशेंतल्यान दिसून आयला। हालींच म्हापसा घडिल्ले घडणुकेंतल्यान बेकायदेशीर शस्त्रां आड खर कारवाय करपाची गरज परतून एक फावट ह्या धोक्याचेर भर दिला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।